पूण त्या दुखी वरवीं हांव रडटां, हांव मरतां कळना, कितें जाता कळना. आमी नातिली दूख खण काण घेता. दॅट इज वी क्रिएट सफरींग. यू कांट डू एनीथिंग. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. Tanzania is originally it were two countries, Tanganyika and Zanzibar. ते Zanzibar आनी Zanzibarak चेर Arabianक दोळो आसलो, तांचे जावन खाणगेचे म्हणून. देखून Tanzanian Tanganyika people तांकां म्हाका समजल्या प्रमाणे हिस्ट्री, they joined Tanganyika, Zanzibar and Tanganyika and make one country. That is why it became a Tanzania. That much I knew. And the president of Tanzania was Julius Nyerere. He was a master by profession, highly educated, but great visionary. And it is he who united the whole of Tanzania, though there are, I think, more than 125 बासो आसात जाल्यारय, म्हणजे एक एका कुळाक तांची भास आसा. तेन्ना सगळ्या टांझानियनांनी एकच भास स्वायल यूज करची बरी करून तो सक्सेसफूल जालो. जाचे वरवीं टांझानियांत एका तरेचो व्हडलो एकवट आसा. हांव येताना थोडे बिस्प युरोपियन आशिल्ले आनी सुमार जाण मिशनरी आशिल्ले. हांव भायर येताना युरोपियन बिस्प आशिल्ले जाल्यार एकलो दोग. आनी जर तर कोणें बिस्पांनी आमी येताना आमच्या दिसांनी कोण एकलो दोग जाण कितें मात्र भायल्या बाजऱ्याक आशिल्ले. आनी एक कितें म्हळ्यार आमच्या दिएसीच्यान मोरगांव दिएसीच्यान पयले गेल्ले, पयलो एकलो जेजूट पाद्र्या पावलो, मागीर आनी एकल्या सोसायटी आशिल्ली सिस्टरांची आशिल्ली. आमी सुरवेचे जावन आसा. सुरवेच्या 3-4 गुंपां पैकी आमी म्हणजे मोरगांव टांझानियांत आमी सुरवेचे जावन आसा. ताचे उपरांत मोस्ट कॉंग्रिगेशन मागीर आयली. लोकल्स देर आर 124 ट्रायबल लँग्वेजीस, बट ऑल आर सगळ्यांचे तांकां सगळ्यांची भास स्वाहिली मात्र. तांचे स्क्रिप्ट इंग्लीश स्क्रिप्ट बरोवचें तांणी इंग्लीश अक्षरांनी. पूण 7वी मुसर कंपल सगळ्यांनी इस्कालाक वचूंक जायच. एक तांकां व्हडलें प्रॉब्लेम जालें कितें म्हळ्यार तांकां म्हणटा सोशलिजम म्हळ्यार सगळे ओट्टू जायचे, कसले जायचे म्हणल्या भाशेन ताणें सगळ्यांक जाय तितलें शिकोवंक त्या सरकारान सोडून नातिल्लें. जाचे वरवीं तांचें शिकपाची मोत उणें जाली, मस्त उणें जाली. आमी गेल्या प्रमाणे त्या वर्सांनी मात्र तांकां परत्यान इस्कालांनी सुरू केली. हांवें सांगलें नवी सिस्टरांनी पुराय आयलीं. ते जाल्यार पुराय नवी सिस्टरां नवी कॉन्वेंटां विविध कॉन्वेंटांनी येवन इस्कालां सुरू करून आतां तांचें एज्युकेशन स्टँडर्ड आमचे परस व्हरतें. हांगा PUC शिकयताली मॅथ्स टिचराक थंय तिणें टेस्ट दिवचें, आतां पास जायना ती, तिजें शिकूंक जायना खंय, तीच म्हणटाली. शी वॉज अ रिटायर्ड टीचर सिस्टर. पूण तांचें स्टँडर्ड आमचे मस्त उंच आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार तांचें सडावत जावन ब्रिटीश इंग्लिशाचें ना तर जर्मनीचें स्टँडर्ड आशिल्लें. तांणी तें कंटिन्यू केलां सुमार फावटी. जाल्यार चुकून बरें जायना जाल्यार तांणी तांचें स्टँडर्ड एज्युकेशन आमचें बरें आसलें म्हणटात. भावार्थ सांगू तितकें कशें कितें म्हळ्यार द ट्रेडिशन तांचें आंतरीक जिविता असो पळय. इट इज तांकां कनेक्टेड टू द एन्सेस्टर्स. आमच्या आदल्यांक आमचे आदले आमकां सोडून वचनात. ते खंय जावन आयले देखून तो कित्याक मेला खंय मेला म्हूण ना, तो कोणा जावन आयिल्लो पळय थंय येता. तूं
देव खंय आसा कितें तांकां लेखाक वचना. आमी कोण आतां आयिल्ल्या पळय थंय आमी येता. तो कसो आसा तें तांकां सवाल. हांवें एक फावटी आमच्या कॅटेकिस्टाक विचारलें लोक कितें पात येता म्हणून. ना आमी खंय तान आयिल्ल्या पळय थंय येता. तूं मेलो जाल्यार तूं आमचो न्हय आनी तूं तासो. तुका आमी आमचो म्हूण लेखिना. पूण कशें आमच्या त्या आबाक आमच्या पुर्वजाक आमी कशें मान दिता तशें आमी तुका मान दिता. तांचे कडेन एक मरणाची रीत आसा. मरणाच्या रिती वेळार तांणी फोंडान सकयल करता. दुसरे रितीचे फोंड आसात तांचे. पूण तांणी फोंडा कडेन तांकां इतलो सोरो सूर करी दी सोरो इल्लें खाण एक कोंबी मारून दवरची या बोकडी मारून दवरची तें प्रकार करतात. तो खाता म्हणून न्हय पूण ताका ती खावची आशा आशिल्ली. आमी दिवना. देखून आतां आमच्या तांकी प्रमाणे ताका दिता. आमीच खाता जाल्यार पूण तें एक आदल्या खातीर मेल्ल्यां खातीर म्हणल्यार मेल्ल्यां खातीर तांकां भारी व्हड भोवमान आसा. भोवमान दितात ते. अशें आमी करचे बरी खंय पुरलें तशें कांय करना. सोशल आनी एक कितें म्हणल्यार एक गडी सांगता तुका हांव. तांकां नॅचरल लॉ आसा पळय आमच्या समाज तातूंत ते भारी स्ट्रिक्ट आसात. आमी म्हणून पळय कॅर करना मारतात जिशी मारतात म्हणून. एक कितें म्हळ्यार TV आनी आयिल्ल्या वरवीं आनी ते शिकपाक भायर गेल्ल्या वरवीं तांकां भायलो संवसारांत मस्त आसा म्हूण दिसलें. पूण तें तांकां मेळोंक 6 दीस जावना. खंयची वाट मारचें आनी लोटचें. तें मस्त सडलें. तुमच्या कडेन आसा आमच्या कडेन ना. तुज्या कडेन तुवें एक गोणी गोव विकल्यार तुका एक शर्ट काडूंक जायना जाल्यार कितें उपकारलें तुवें. देखून तुका कितें करचें पडलें एका गोणीचें सोडचें पडलें. आमी तांकां चुकीदार म्हणचें करेक्ट न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमी तांचे हक्क दिवना. मागीर ते इंटरनॅशनल मल्टीनॅशनल कंपनीज आयल्यो आनी ते करप्शन ऑफ द गव्हर्मेंट्स एंड आय थिंक हॅज इम्पॅक्टेड. तांकां मस्त प्रभाव घाला फाट प्रभाव घाला प्रत्येक जाण टांझानियाचेर. दुसऱ्या गांवांनी म्हाका हें ना समजून येना. देखून आनी जाचे वरवीं आमी एक सांगतालो हांव एक गडीस सांगता तुका. एक दीस एका भुरग्यान एक 10-20 टोमॅटो आनी एक रेशा गाजरांतले सोरले. तुवें खाण कावयत बुकेक कोणाच्या गाजरांत वचून जोळा मोडून कावयत टोमॅटो आसल्यार टोमॅटो काण कावयत पूण सोरून व्हरून वचो थंय व्हरून वचो. एका भुरग्यान 10-20 टोमॅटो तशें सोरले. ताका धरलो. ताका हडलेच्या लिडरा कडेन येलो. ताका शिक्षा दिल्ल्याक ताच्या आज्यान आत्महत्या केली. आमी तशें करिना. ताणें केल्लें पताक तें व्हरतें आमच्या समुदायाकूच व्हडलें पताक. आमी तशें करचें न्हय. देखून तांचे अंतराळांत काळजाचे गुण येता पळय सोशल जस्टीस नीत आनी शांतपण दे गॉट व्हेरी हाय. पूण त्याच वेळार आमच्या कुटुंबाच्याक आमच्या संबंधिकांक आमच्या समुदायाक उलटें करचें जाल्यार आमी सकयल एक तुजे विरोध. तें तुका सुलाभान सोडून दिनात. पूण आमकां फात रावपाक मुस्लीम जावं दी या ते अनबडती जावं दी नॉन क्रिश्चन मुस्लिम्स ऑर क्रिश्चन रेस्पेक्टेड आमकां मस्त तांणी मान आनी मर्यादा दिला. अबावट दॅट देर इज नो डावट. आमी तांकां बरें केलां आनी आमी तेका वेगळे तशें म्हणून कांय चिंतूं ना. ताचे वरवीं आमी तांकां मस्त बरें केलां आनी तांणी आमकां मस्त. देखून इट वॉज ए जॉय टू गो टू टांझानिया. आय वॉन्टेड टू गो बॅक अगेन बट परतना आयिल्ल्या पळय थोड्या वर्सां वचपाचें प्लॅन नासलें म्हजें. एकूच फावटी पॅक करून आयलो जाल्यार फाटी वचूंक आशा आशिल्ली. मागीर सर्कमस्टन्स म्हाका सोडून मागीर हांगा तें जालें. ह्या वर्सा वचाचें म्हूण चिंतून नासलो हांव. ह्या वर्सा 40 वर्सांचो जाता पळय हांव सप्टेंबराच्या 23 तारखेर. म्हजी कळ्ळें भलायकी तर सामको सोडटा जाल्यार परतून वचून हेजी मस्त आशा आसा. येता वचून येता. टुडे एज आय टोल्ड वॉट द आफ्रिकन्स आर सेईंग आमी कोण आतां आयिल्ल्या पळय
ताचे थंय आमी फाटीं येता. आमी विविध रितींनी आमी युरोपियन थियोलॉजी आमी देव तसो असो म्हणटा जाल्यार आमच्या काळजाच्या गुंडायांत देव कितें म्हूण सांगूंक आमी शकना आनी देवा बरोबर कशें आसचें म्हणून चिंतूंक आमी वचना. तें म्हाका आतां चड आनी चड भोगता की आमी सदांच आमी कोणातून आयल्या थंय फाटीं येता. देखून हर एका घडये आमी ताच्या मुखार आसा. तो आमकां सदांच पळोवन आसा म्हणटाय जाल्यार तो पळोवन आसा. आमी सदांच आमच्या मुखामूळ ताचेर दवरता. देखून हर एकलो मनीस आशेता तें. आनी आमकां कार्मेलितांचें वर्तेन देणें तें आमी भविश्या ह्या वर्सांनी हांव मस्त चिंतता ताचे वचून बरयता हांव डिस्कशन करता तुमच्या कडल्यान पळय. वर्तें कितें म्हळ्यार आमी कार्मेलितांचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाचें उत्तम हंत म्हूण म्हाका भोगता. तूं वपत येना कोणना कित्याक म्हळ्यार नीज जावन मनशापण म्हळ्यार कितें. आमी कोणा थंय आयल्या कोणा थंय फाटीं येता ताचे संग सदांच जिवोवचें आनी आमी म्हणचें तेंच. पूण आमी थंय कित्याक पावना म्हळ्यार ही वस्तू उलयता ह्या दिसांनी आमच्या ब्रदरां कडेन. आनी आमच्या फॉर्मेशन म्हळ्यार कितें आमच्या शिकपाच्या वेळार आमकां मस्त शिकोवंक आसलें. टायम नासलो. काम ल्हान व्हड कामां चड जालीं. देखून आध्यात्मीक रितीन आमकां जाय तितलो प्रोत्साह आनी कळ्ळें आदार मेळोना. आज आमी मस्त जाण आमी सबार फावटी आमी मालगडे पाद्र्याक तुवें मालगडो वता कितें म्हणटा हांव तरणाटे पाद्र्याक तशें करना तरणाटे पाद्र्याक अशें करना हय मू. तें सत न्हय. सत न्हय म्हळ्यार ते आशेतात हांव कित्याक आयिल्लो तें आमी सार्थक करीचें. पूण आमी प्रायवंतांनी पळय आमच्या तरणाट्यांक आमच्या जिवितांत आमी कशें करचें म्हूण सांगूना. म्हणजे व्हडलें सवाल तें कशें करचें. आतां मिसाक वचचें म्हणटाय मिसान कशें वांटो घेवचें. आमचे बाबा म्हणाचें म्हणटाय आमचे बाबा म्हणून कोता तुका. पूण नीज जावन आमच्या बाबा म्हणटाना म्हजी मोद गमण देवा तें आसा की हें आमच्या बसगींच्या म्हणून आसा हितून. तें अंतराळ आमचे गुंडाया पळय कार्मेलीत आमचे क्रिस्त म्हाका दिसता आमी बरोन कार्मेलीत आमी कार्मेलीत चड प्रियग्राम. पूण आमी एक सकट लोकांक एक व्हडली देख जाय. सकट गाडी घेवन तुमी मात बरें घेवन still I'm ready to say what Carmel told. कितें stand before the face of God. देव आमकां रावचें म्हणटा पळय तें आमी कितें म्हणटा आमी जर तर आमी खरें जाल्यार आमी इगर्जेची आनी लोकांची व्हडली सेवा करता. कितें आसा तुजे वस्तू पिशें आज म्हाका म्हजी पिडा आसा ओके हाऊ मच इट इज वॉट इज म्हजी पिडा आसा न्ही काय करूं जाता. Maximum I have to go to the doctor. I did different ways, but so I do that. बरोच एक बरोच आहे ना तुझे का तुझे मूड काही तुझे मूड काही तू येतोडे देते सो त्या मुळात बरी एक बरी तर तुम्हाला जेल सगळं दिसतं मुळात तसं आहे काही असं नाही ते पण जेवणाचा आनंद खरें करतो जेवता जावं बरो आता आमी उलयता जावं बरो रूमांत जडून बरो करचें कारण एक आमच्या मुळांतय आमी सदांच देखून आमी कार्मेलितांनी एक स्पेशल एफर्ट करूंक जाय एक निर्धार करूंक जाय की आमच्या आमी कितें पळय आमच्या मालगड्या विशयी इलियास आनी मांगलोर करता ती आमी आमच्या आमी शिकायले आमच्या धाकट्या भावांक पयलीं शिकयले मातयेन सगळे लोकांक शिकयचे. कार्मेलीत जिवीत खाली थोड्या वेळा मागणी करची न्ही सदांच
त्या देवाच्या मुखार मुखार जिवंचे गुता सोबत बापसाहेब जुवां बोरान आनी एका संतान टू लिव इन द to fix your gaze on the face of the eternal. तुझे गमन सस्ताच्या देवाचेर तुवें सदांच दवरचें. आमी तें केलें जाल्यार फादर आमी नीज जावन सगळो संवसार हांवें सांगलें तुका बेनिडिक्ट जॉन पॉल वेळार पुरो परिपत्र पूर्वान शब्दान शब्द वाचता हांव आनी तोड म्हज्या शर्मांत तें उडास करून सांगता लोकांक. आतां हें मॅसेज संदेश पाद्र्यापांक दिल्लो मस्त जावन पाद्र्यांक वाडी सारलें. पाप साहेबान तशें बरयलें म्हण तुका गोत्ता साय म्हणून सारकें जावन कोण त्या विशयान गुत्तूच ना. आमकां जर आमकां पाद्र्यापांक आमकां बरय पाप साहेबान बरयल्ल्या पत्रा विशयान आमकां गोत्त ना जाल्यार आमी लोकांक कालें सांगता. तुमचो व्हडलो म्हजें सवाल तें हांव तुमकां जर समाजान विचारलें आसतलें तें वाचलां हेंगी म्हणून तुमच्या ब्रदरांक विचारलां तुमकां क्लासीन काण गेलां हेंगी म्हणून तें आसता म्हूण सुद्दां गोत्तू ना. आनी तूं वाचशीं जाल्यार तें तुका दिसता कितल्या मोवळ्यान त्या भगवंतपणान पाप साहेब हे मिसा विशयांत आमकां पाद्र्यापांक आनी लोकांक तो म्हणटा लोक burning with the love of Jesus are coming for mass. घरांतून येताना तूं काळजांत बरोवन येतात पूण आमी हांगा कालीत धाडटा तांकां तो मोग आमी तांकां शिकयना. देखून म्हजी आशा लोकांक प्रत्येक पयलीं कोणाक सांगलें आमच्या ब्रदरान पाप साहेबान जीवची कागदां आमी चोळ वाचची मात्र न्ही तें बरें करून गुंडायन नियाळ करून चिंतून आमी लोकांक सांगचें. आज म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका फोन केलें तुजे शर्मा म्हाका मिस जातात म्हणून कित्याक म्हळ्यार हरये पावटी हांव त्या पाप साहेबान अशें म्हणलें ह्या पाप साहेबान अशें बरयलें तांदूळ अशें बरयलां म्हूण सांगूनच आसता हांव म्हजे शर्मा सडावत नवें न्ही हांवें परत्यान तेंच सांगचें. मस्त त्या पापा एकल्याक एक चवथ म्हणल्यार बरो हांव काणयो आनी सांगना शर्मा वेळार तुमकां इफ यू फॉलो मी हांव काणयो आनी सांगूंक वेळ ना पूण हांवें सांगचें तितलें हांवें रिपीट करचें. सदां जावन ह्या वर्सांनी पाप साहेबांनी सांगिल्लें हांवें रिपीट करचें. भावार्था विशयांत बरोवश्यो आय थिंक सर्गा विशयांत इफ यू रीड स्पेस साल्वी ऑफ पोप बेनेडिक्ट पुरबायचीं पत्रां आमी मरणाचें मग तें सांगचें 10 वर्सां सांगिल्लें 20 वर्सां सांगिल्लें पूण पाप साहेबान सांगतना तुका कळटा ओ सर्गांनी म्हणटाना आमी तशें समजना म्हणून. सर्ग म्हळ्ळें हांवें लास्ट शब्द 1996 पाप साहेब जो पॉल सेकंडान सांगलें सर्ग म्हळ्यार लिवींग पर्सनल रिलेशनशीप विथ द ट्रिनिटी. सर्ग म्हळ्यार आकाशांत एक जागो न्ही वैयक्तीक जिवें वैयक्तीक संबंद तिरायेका देवा कडेन तें आमचें जिवीत सदांच आमी ह्या संवसारांत सर्गार जशें जियोवचें. हांव सांगलें तुका एक फावटी आमचें मेजर प्रॉब्लेम इट इज नॉट ओन्ली कर्नाटका गोवा प्रॉविन्स. I written a lot about it. It is not only Karnataka Goa province. On the whole, we have praised Teresa, John of the Cross, Saint Elizabeth of the Trinity and all those people. पूण तांणी सांगचें क्रीम आसा पळय तें संपेपण आनी उत्तमपण आसा पळय तें आमी मार्गेड्यांनी शिकोवना आनी त्या वरवीं आमी आमच्या तरणाट्यांक शिकोवंक ना. पूण आमी कितें करता म्हळ्यार आमची पथकां दंपून दवरूंक आमी म्हणजे जाल्यार तुमी करनात रे तुमी करचें जाल्यार रे मात म्हणटा शिवाय हांव जावन कित्याक म्हळ्यार आत्मीक जिवीत बरें कोणाक दिसना. आतां हांव तुजे कडेन उलोवन आसा पूण म्हजें गमन तुजेर मात्र आसा गी हांव जेजूचो उलास करून उलयता गी तें तुका गोत्तू ना. तूं म्हाका आयकता आनी तूं कितें करताय तें म्हाका गोत्तू ना. पूण आमचें जिवीत तें आमचें जिवीत सदांच देवाच्या मुखार जिवोवचें आमच्या इल्ल्या प्रवादे बरी.
man is a mysterious being who has the breath of God. बेनेडिक्टान म्हणले ते शब्द आम्ही एक मिस्टिरियस मिस्टिक अपरिमित मनीस आम्ही जिवी ताचे ती देवाचो श्वास आसा देखून आमी हर एक घडये त्या श्वासांत ते जियेचे आमी ते आमकां शिकोवन नासतिल्लें आमच्या काळार आमकां वेळ आसतना आमी शिकोवना आमच्या धाकट्यांक आमी शिकयना एक मात करता तुमी करनात म्हणून तें आमी रावयचें आमच्या तरणाट्यांक आमी दुरसोन वचो आमी तशें करून शिकोना जाल्यार तांची चूक न्ही आय एम व्हेरी व्हेरी सॉरी अबावट इट दीस इज युनिवर्सली एक्सेप्टेड सगळ्यांनी आमी स्विकार करचे प्रमाणे अरे तुका मस्त रितीन सांगीत तुका अल्टिमेटली लिवींग पर्सनल रिलेशनशीप विथ गॉड देवा कशें समजून विविध संगती आसात एक कितें म्हळ्यार आमी मागणें म्हणटना थोड्यो संगती करच्यो न्हय मागणें म्हळ्यार आमी देवा थंय देवांत बुडोवन आसचें आमी आमकांच ना जावचें आमचो सगळो उडास आमचो ना करचो खाली देव मात लिवींग कळ्ळें मिस्टिरियस बींग हू हॅज द ब्रेथ ऑफ गॉड तेच शोध फाटल्या दिसान परत ताणें म्हणलें फ्रांसिसान कितें म्हणून 2:7 breathe God breathed the breath of God in man म्हाका आनी देवा तें संबंद कळ्ळो श्वास मात्र आमकां पवित्र युकरिस्तान जेजू युकरिस्त सोडल्यार म्हाका आनी देवा तें असो लक्षिलो संबंद आज हांवें समजोवचे प्रमाणे आमचो श्वास मात्र देखून हर एक घडये म्हजो हर एक श्वास देवाचो श्वास हर एक आनी आमी कितें पळय तें जियेता तो श्वास सगळ्यांक विस्तरून आसता आमी कितें करूंक ना कोणाक सांगूंक ना तूं जट्टाय बेंटाय आतां बसून आसा आयकताय पूण तो श्वास आसा पळय तो कनेक्ट जावन आसा आनी तो आमी त्या श्वासान ती जियेता तें आमी चड आनी चड शिकयता आमी खाली आमच्या बाबा नमान म्हजी मातशें न्ही आमचे बाबा म्हणटना हांव देवा तें म्हजें गमन गुंडायता म्हणून आमी सत्राय करीची दुसरी मागणी म्हणून हांव विसरूंक वचना आमचे बाबा म्हणटना जाल्यार आमी नीज जावन देवाचो उडास काडटा आमगे खंयच्या रितींनी आमी खाली म्हणटा मात्र न्ही कित्याक म्हळ्यार आमचे बाबा म्हणचे म्हणून सांगलां पूण आमचे बाबा म्हणटना आमी बापा कडेन कॉन्टेक्ट दवरता म्हणून आमकां तें बरें करून शिकोवंक ना आमकां समजोवंक ना शिकयलें जावंक खबर पूण आमकां समजोवंक ना देखून आमी जर तर आमी मस्त रिट्रीट करता सेमिनार करता आमी हें तितकी आमी चड बळावन सांगपाचें आमचें गरजेचें कितें म्हळ्यार निमाणें म्हजी हर एक घडी देवाच्या उडासांत बुडोवन आसा गी ना गी म्हणून कथार आसा न्ही हर एक घडी खाली मरतना मात्र न्ही वोला करतना मात्र न्ही कुंभार खाण घेतना मात्र न्ही You take time to read that Desidero Desidera with the desire I desired. कसलें कोटेशनां कसलें आदल्यांचें शिक्षणान पळय कित्याक पुरबायन दिलां हांवें आनी कितें म्हळ्यार हांवें आज सांगलें जाल्यार फाल्यां परत तेंच सांगता आयतारा दिसपाचो दीपण सरमोन दिलो सांजे ताका आनी एक मॅसेज धाडली हांवें आनी फाल्यां पळोवन परत सरमोन दिता जाल्यार तें परत रिपीट करून सांगलां ताका हांवें फोर्स सांगलें नंतर लोकांक उडास जायना त्यो कितें सांगलें म्हणून सगळे लोक येना जर चोडांक उडास उरतलो आमी तें आंतरीकपण गुंडाय आमच्या काळजाची गुंडाय केली नथींग बिकॉज देव कसो आसा म्हणून कळना आमच्या खाली त्या काळजाच्या मौनपणांत आमकां समजना देवा मुखार आमी सदांच जिवचें तें आमी जर आमच्या ब्रदरांक प्रत्येक जावन म्हळ्यार आमी शिकायचें
आमच्या ब्रदरांक शिकयचे आनी आमचे ते येवसो 500 600 1000 लोक येता तांकां शिकयचे आमी खाली नव्याण्णव म्हळें मागणी म्हळें जेजू वाट सांगलें न्ही आमी जेजू थंय बुडोवन आसाचे हांवें तुका सांगलें मस्त बूक वाचता आनी वाचतना हांव शिकतां आनी म्हाका एक सवाल आशिल्लें की हर एक दीस कोण पाद्रे सर्वांक दिवं दिकालें ते तेर्स म्हणाचें म्हणून जर तर तूं गमण दिवन तर देवाक गमण दिवन तर खाली म्हणटाय तूं तेर्स म्हणून एकत ना जाल्यार एकत आज तुवें सर्वांक सांगलें ती आय लायक इट पूण तुका एक तूं तितके कश्ट आसले सांगूंक हांव सायबीन आनी देव एट्स रायट लिटल फ्रिक्शन खालें सांगायचें गी म्हणून फाटल्या दिसांनी म्हाका एक बूक मेळ्ळो म्हळ्यार 2-4 वर्सां जावन आसा आमच्या कडेन तो कितें म्हणटा म्हळ्यार देव म्हणटना आमी देव मात अपरिमीत खळना तो जिवी बाकीचें कोणी देव न्हय तर हांव सायबीनी कडेन कितें मागचें नमान मरे कितें म्हणचें तेर्स म्हणचें तो म्हणटा तो बरें म्हणटा पाद्र्याक मेरी इज द सिंबल गुर्तु मात्र देव न्हय देखून मेरी तूं खाली म्हण मेरी म्हण जॉन म्हण जोझफ म्हण कळ्ळें तुजें सिरील म्हण पूण आमी म्हणटाना खाली म्हणचें देव यू आर ए सिंबल ऑफ द प्रेझन्स ऑफ गॉड तूं कितेंय सुबीत करनेस कितेंय कर तूं देव न्हय बट फॉर मी तूं थंय चलतना पळय यू आर द सिंबल गॉड इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी यू कम एंड म्हाका स्पेशल तुवें बुशयार म्हज्या मेजार दवरताय पळय दॅट सिंबल ऑफ गॉड यू शो मी द प्रेझन्स ऑफ गॉड पूण हांवें देवा थंय बुडोवन आसाचें त्या लागून तुवें केल्लें म्हाका दिसता देखून आमकां तूं तेर्स म्हणून नमान मरे म्हज्या प्रमाणे आमच्या बाबा म्हणून नमान मरे कसो एकत पूण तुजें गमन खंय आसा जेजूच्या इमाजीचेर गी कुर्साचेर गी आमकां सायबिणीचेर गी सांजुचेर गी मस्त आनी मस्त संगती येतल्यो चड हांवें उलोवचें सारकें जावचें ना पूण आमी उडास दवरचें खंयची वस्त विच एवर इज मेटिरियल इज नॉट गॉड एक सोब आनी एक सोब सांगचो जाल्यार कुर्साच्या सांजोची एक खंतीक आसा आमच्या व्हडल्या बुकांत 718 पुटा निमाणें कालें म्हळ्यार आय एंटर्ड इनटू अननोईंग हांव अज्ञानांत रिगलो देर आय रिमेन्ड अननोईंग त्या अज्ञानांत जियेलो ट्रान्सेंडींग ऑल नॉलेज कसलीच समजून नासतना थंय हांव आसलो आमी देव म्हणटना तें समजता आय एंटर इनटू अननोईंग देवा विशीं तूं कितें चिंताय पळय तें देव न्हय हाचे कडेन एक सवाल आसा सांता क्रिस्टिना कडेन देवा हांव तुजो मोग करतना कोणाचो मोग करता सिरियल हांव तुजो मोग करतना म्हाका गोत्ता तुजो मोग करता म्हणून फॉर द स्टीवन तो स्टीवनाचो मोग करता म्हणटना म्हाका गोत्ता खालें करता कितें करता म्हणून पूण देवा हांव तुजो मोग करतना कोणाचो मोग करता इट इज द कन्फेशन्स आमी देव खाल्याक बॉम्बे आमी देवाक बॉम्बे करता न्हीज जावन आमच्या अंतराळांत आमी देखून आमी प्रत्येक जाण कुंभार जाल्या उपरांत 1 सेकंड वाचपां जाल्या उपरांत 1 मिनट देखून ह्या दिसांनी हांव जाता त्या प्रमाणे म्हाका 7 दीस जाल्या प्रमाणे म्हणजे हांव सर्वांक दिन जाल्यार रिफ्लेक्शन दिन जाल्यार आनी ह्या विशयान उलयलो जाल्यार तांकां लोकांक आमी आतां हांगा तो न्हू आल्तारीर या आनी सगळ्यांक थंय आल्तारीर पडया आमीच बली आमीच आल्तार आनी आमीच वी आर द विक्टीम आमी बली आमी आल्तार आनी आमी सॅक्रिफायस
आमी एक विसक लोकांक उलास केलो जाल्यार पळय आमी आपुपीस बुडोवन येता सगळीं कार्मेलीट जातात एवरीबडी हॅज टू बी अल्टिमेटली इफ यू रीड Pope Benedict's sermon of Pope Benedict of what I was quoting earlier, ultimately everybody has to be Elijah to live in the presence of God. देखून आमकां व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी आमकां व्हडलें कर्तव्य आसा कार्मेलितांक आमी आमचें वडपण उलोवचें मात्र न्ही आमचें घण उलोवचें न्ही आमी नीज जावन आमी उलोवचें घनाक एक मोल आसा एंड इट इज प्रॅक्टिकल आनी आमी नीज जावन आमी हेरांचेर वतीचे थापयचे आनी लोकांक आज एकलो एकलो आयकता 15 दिसांनी एकलो आनी एकलो आयकता तें स्प्रेड जावन वचाचें लोकांक हांगा मिसागेचें म्हणून न्ही हांगा शर्मागेचें म्हणून न्ही पूण तें देवपण आमचें थंय बुडोवन 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 वचाचें ताका आमच्या ब्रदरांक आमी जाता ते प्रमाणे टायम दिवचे आनी तांकां आमी प्रोत्साह दिवचे आनी आमी तांकां सांगात दिवचे देर आर टू थिंग्स देर इज ए फिजिकल शारिरीक दूख आसा आनी आंतरीक दूख आसा म्हाका आतां कॅन्सर जाला म्हणटात थंय शारिरीक तरान थंय आतां म्हाका पोटांत इल्लीशी तोळ इल्लीशी दूख आसा ह्या दुखीक डॉक्टर सांगता ही गुळी खाण घे इतल्या वरार खाण घे ताच्या उपरांत हें खाय नाका हें खाय नाका ती शारिरीक कुडीची दूख आसा पळय ती बायल्या संगतींनी आमकां नियंत्रण करूंक उणें करूंक जाल्यार नपयस करूंक साध्य आसा पूण त्या दुखी वरवीं हांव रडटां हांव मरतां कोण ना कितें जाता कोण ना म्हणजे तूं म्हज्या भाव भयणी कडेन आमच्या बसरां कडेन उलयता आयकात विचार रडटा जाता जाल्यार तूं मरतलो त्या दीस म्हणून आमी ना तितली दूख खंय काण घेता दॅट इज आवर वी क्रिएट सफरींग यू कांट डू एनीथींग तुजी दूख घे वखद केल्यार बरो जाताय पूण मोतीची काली तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं न्ही जावन न्हू तूं सांजो सगळ्यो बूक वाचता जाल्यार ताजे ही 2 मागणी मात आसात तुजें राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमी जर तर आतां तूं सल्लान पांय दांडटालो गाय जालो वच वखद घाल गूण जाताय भायर गेलोय थंय तें हार्ट तशें केलां तें अशें करून जालें तें नट्ट जालें भुरग्यांक मागीर अर्दें उक्तें दवरलें देखून पांयाक लागलें तूं तुजी दूख सडयता आंतरीक दूख आमी सडयता शारिरीक दूख बायल्या संगती वरवीं आमकां उणें करूंक साध्य जाता This is one of my old themes. As a junior priest, I wrote on suffering, my article on suffering. We can't eliminate external pain. हांव तुका दोन आतां तुवें आमी इतलें काम केलें न्हू सकयल जाल्या उपरांत म्हणटलें समज जावं ना फादर तें परत्यान करचें म्हणून आय कॅन हर्ट माय सेल्फ हांव तुका गाडी दिवन शेत कोणाक दुखता तुका दुखता एका रितीन पूण भायल्यान तुका कांय जायना तूं तुजें काम करनासताय कोणाक दुखता हांव म्हाकाच दुखयता दूख इज माय क्रिएशन दूख म्हळ्यार इंटर्नल पेन फिजिकल पेन इज एक्सटर्नल फॅक्टर एक्सटर्नल ट्रिटमेंट So I take maximum care to do the maximum possible to reduce the external pain. But take care, don't let the internal pain take over you. Internal काही करून जायना खाली तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसार देखून आमी ते फावटी आमचे बाबा म्हणटा न्ही एक फावटी म्हणजे आमी मर्यादेन म्हणलें जाल्यार आमची मस्त दुखणी जाती जाली आमी खाली म्हणून मात येता आमी नीज जावन ultimately we do not fix our gaze on the face of the eternal. देव बरें करूं.